एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सो आयज तुमकां काय अशे डेली व्लॉग अशे पळोवंक मेळचे ना. सो आयज न्ही हांव Q&A व्लॉग करता. अजून पर्यंत न्ही हांवें म्हज्या चॅनलान केन्ना अशे Q&A व्लॉग करूंक ना. सो म्हटलें खूब लोकांचे क्वेरीज बी आसा, क्वेश्चन आसा. सो म्हटलें एक व्लॉगूच करया म्हटलें Q&Aचे जे कितें डावट्स आसा सगळे आयचे ह्या विडियोन तुमकां क्लियर करता हांव. कळ्ळें न्ही. सो खूब जाणां म्हाका कमेंट केलेले अमके अमके हेजे बद्दल. सो म्हटलें हेजेर आयज व्हिडिओ करया. ओके. सो आयज डेली रुटीन अशें कांय ना. कळ्ळें. सो हांव एक एक न्ही कमेंट रीड करता. ओके. आनी तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता. कळ्ळें न्ही. सो म्हाका न्ही फाटीं एक कमेंट येयल्ले, दोनदा म्हाका तेणें कमेंट केला. सो हांवें सांगलें ताका तेज्या वर हांव उलयतलें म्हणून, कित्याक सगळ्यांची जी कमेंट आहा पळय थंय बरोवन म्हणजे कमेंट सेक्शनार थंय बरोवन धाडप न्ही सारकें जायना. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो हें जे कितें आसूं क्वेरीज क्वेश्चन जे कोणाक धाडला पळय म्हाका, हें सगळ्या बरें पावूंक जाय, हय का न्ही. सो म्हटलें एक Q&A करया म्हटलें, जे कितें आहा तें क्लियर करया ह्या व्लॉगान. सो मागीर आनीक नाका. सो फर्स्ट कमेंट आसा माय लायफ म्हणून. कळ्ळें न्ही. सो म्हजे बाय न्ही 10 months 13 days कंप्लीट एक बॉयल एक योग दिलो खावपाक, खालो तेन्ना पूण मागीर ताका गॅस जाले. एक्चुली डॉक्टरान म्हाका सांगलें की आफ्टर 1 year ताका नॉनवेज दी म्हणून. सी आमच्या डॉक्टरान सांगलां जेन्ना हांव ताका वयर व्हरतालें चॅकअपाक बीन, तुवें ताका आजून नॉनवेज स्टार्ट करूंक ना. केन्ना स्टार्ट करतलें? ताती दी, पनीर दी, चिकन दी. सी तुजे डॉक्टर म्हणटा नॉनवेज आफ्टर 1 year दी म्हणून. आमच्या डॉक्टरान सांगलां नॉनवेज आफ्टर 6 months जाले कंप्लीट नॉनवेज स्टार्ट कर म्हणून. सो आनी जायते डॉक्टरा कडेन हांवें विचारलें, जायते डॉक्टरा कडेन हांवें युट्यूबार पयलें. मागीर आमचो एक डॉक्टर आसा, तो आतां आसता दिल्ली आसता. कळ्ळें न्ही. तो आमकां वळखता. ताकाय फोन करून विचारलें, तो परत 6 months जाले की नॉनवेज दिवंकूच जाय. सी आतां सगळे डॉक्टरांचें न्ही एक एक हें आसता. कळ्ळें न्ही. सो हांव म्हाजे इश्यू काय तुमकां सांगता. ताका आतां हांव एक दिला. आजून पर्यंत ताका गॅस प्रॉब्लम अशें केन्नाच जावंक ना. कळ्ळें तुमकां न्ही. केन्नाच ना. कित्याक जशें हांव ताका मालीश करता पोटा कडेन, कळ्ळें. मागीर मेडिसीन आसता तें घालूंक जाय. आनी हांव एक न्ही डेली घालना. संडे घालता एकूच टायम घालता दनपारचें, रातचें घालना हांव. खिचडी वांगडा मिक्स करता. संडे घालता, ट्युजडे घालता आनी फ्रायडे घालता. जे दिसा आमी नॉनवेज खायना पळय त्या दिसा नॉनवेज घालना. आनी आजून पर्यंत ताका काय अशें गॅस प्रॉब्लेम जावंकूच ना. हांव ताका घालता चिकनूय घालता, नुस्तेंय घालता, कांय ना. सो तूं म्हणटा तूं चेड्याक अशें गॅस प्रॉब्लेम जाता पण सगळे एक भुरग्यांचें न्ही एक हें आसता. सगळे भुरगे सेम नासता. कळ्ळें न्ही. सो इफ तुज्या चेड्याक इफ म्हणजे चेडो बॉय बेबी म्हटलं बॉय गर्ल म्हाका खबर ना. ओके. इफ गॅसीचे प्रॉब्लेम जाता जाल्यार तूं अवॉयड कर. कळ्ळें न्ही. तूं आनी घालूंक वचनाका. सो हांव ताका न्ही एक वायट घालता. सो डॉक्टरान म्हाका एक वायट आनी योक दोनी घाल म्हटलां. सो हांव ताका न्ही एक वायट घालता. बरें खिचडी मिक्स करून तो खाता. सो म्हाजें अशें हें आहा की तुमी घालपाचें. 6 months जाले की नॉनवेज तुमी इन्क्लूड करपाचें. इफ तुमकां तुमचे रिच्युअल्स आहा की आफ्टर 1 year घालूंक जाय जाल्यार तुमी घालनाकात. कळ्ळें न्ही. सो आजून पर्यंत इश्यूका काय अशी गॅसीचे प्रॉब्लेम कांयच जावंक ना. ताती बीन बरो खाता तो. जेनिविया फ्रायज म्हणून. कळ्ळें न्ही. कुड यू प्लीज शेअर इश्वीक बेबी स्लीप शेड्यूल, नॅप टायम अँड बेड टायम? आय एम अ न्यू मॉम अँड आय एम स्ट्रगलिंग विथ माय 8-month बेबी स्लीप. He keeps waking up at night and even after I put him to bed, he wakes within 30 and 40 minutes and plays. Please share some tips and how you manage with your baby sleep at 8 to 9 months. Okay. So हांगासर प्रॉब्लेम आसा स्लीप, न्हिदना खंय 8 months. आतां 8 month बेबी म्हटल्यार तेन्ना बरें न्हिदोंक जाय. कित्याक आतां आमी सॉलीड स्टार्ट करता भुरग्यांक. आफ्टर 6 months जाले की भुरग्यांक सॉलीड स्टार्ट करता. सो भुरग्यांनी रातचें बरें न्हिदोंक जाय. आतां आनी एक तुमकां सांगता, सगळे भुरगे सेम नासता. हें एक तुमी लक्षांत दवरात. आतां हांव इश्यूकाचें तुका सांगता. ओके. आतां हांव इश्विकाक 6 months जाली की आतां आमी सॉलीड स्टार्ट करता. आतां तूं म्हणटा रातचें न्हिदना, उठ्ठा. एक तूं मेक शुअर कर की तुजे बेबीचें पोट सारकें भरलेलें आसता, म्हणजे बरें खाता पिता तें तूं नोटीस कर. इफ भुरगे सपोज बेबी तेमकां सामकें पोट भरना, तेमी किरकिरी करतले, न्हिदचे ना, कळ्ळें न्ही. तें एक शुअर कर तूं की तूं ताका सारकें पोटाक घालता. इफ तें सारकें घालना तें तूं एक प्रॉब्लेम उरूं शकता. कळ्ळें. नेक्स्ट जालें बेडार जेन्ना न्हिदता, बेडार जेन्ना तुमी घालता पळय तेन्ना हांव साडी न्हिदता. हांव इशूका घेवन पयलीं हांव इशूका बेडार घेवन न्हिदता. कळ्ळें न्ही. हांव सगळें लायट ऑफ करता, काळोख दवरता हांव. कळ्ळें. काळोख दवरता आनी मोबायल बिबायल सायडीन दवरपाचें. तेच्या भुरग्याच्या फुडल्यान मोबायल बीन घेवन बसप ना.
मोबायल सायडीन दवर, फूल लायट बंद कर, फॅन लाय, 10 मिनटां तो इश्यू न्हिदता. अशें हांव करता कळ्ळें. फूल लायट बंद करता, हांव काळोख दवरता, 10-15 मिनट लागता, थंयच खेळटा तो, हांगाच खेळटा, खेळटा 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 थंयच न्हिदता. सो ते एक तूं करून पळय. नेक्स्ट, इश्वीक न्हिदता 4 उठ्ठा 6, कळ्ळें न्ही. 6 उठ्ठा, मागीर परत तो 9 न्हिदता, 10 उठ्ठा. अशें ताचें टायमींग आसा न्हिदपाचें. सो रातचो बी न्हिदता तो, कळ्ळें न्ही. आनी तो आनी चड खेळत रावता. भुरगे जितले एक्टीव उरतले पळय तितले तांकां ते टायर्ड जाता. तांकां सकयल सोड तूं, तांकां सकयल सोड, ताका खेळत रावनी, घेवन बसनाका भुरगे. जितले ते खेळत रावतले तितले तेमी टायर्ड जातले. सो मेक शुअर कर की तूं ताका चड अशें न्हिदोंक बी घालनाका. ताका सकयल सोड, ताका खेळत रावनी. इफ पळय आतां न्हीद येता तांकां न्हीद घालूंकूच जाय, आमी तांकां जाग्यार दवरूंक शकना, हय का न्ही. सो मेक शुअर कर की तूं रातचें चड ताका सांजचें अशें न्ही न्हिदोंक बी घालनाका, कळ्ळें न्ही. तांकां सकयल सोड, खेळत रावनी. सो आनी नेक्स्ट, आनी तेणें अशेंय म्हटलां की रातचें तो उठ्ठा बेबी, उठले की मागीर खेळटा. सो रातचें सपोज आमी डायपर बी घालून तांकां भुरग्यांक न्हिदयता बेबीक, चॅक करात एक 10 एक 1 आवरांनी चॅक करात. इफ डायपर बी सपोज चड हेवी जाले, इफ तेणी पॉटी केले, तांकां न्ही मातशें इरिटेट जाता, ते मागीर ते उठ्ठा मागीर ते, ताका न्हीद पडना, कळ्ळें न्ही. हांव तेंच करता, चॅक करत रावता. तो मागीर हांव ताका बी चेंज करता. आनी इश्वीक 11, 12, 1 पर्यंत तो न्हिदपाक, केन्ना केन्ना खेळत रावता. हांव लायट बंद करता, हांव सायडीन न्हिदता, तो खेळत रावता, कळ्ळें न्ही. तो खेळत रावता, मागीर आपुणूच तो न्हिदता. तो न्हिदलो की मागीर ताका हांव पाळणेक घालता. तें जालें मागीर 1 टायम तो उठ्ठा, सकाळीं 4 असो उठ्ठा. सकाळीं 4 उठ्ठा तेन्ना तो एक फीट घेता, मागीर जालें. आनीक ना, आनी तो उठ्ठा, कित्याक ताका हांव रातचें खिचडी बी खावयता, दनपारां बी खिचडी खावयता आनी रातचें ताका खिचडी खावयता. सो आतां तो मिल्क पिवपाक इतलें हें करना, कित्याक तेजें पोट भरलेलें आसता. ताका खिचडी बी खायत रावता न्ही, सकाळचें कितें केल्लेलें खावयता. सो तूं मेक शुअर कर की तेजें रातचें सारकें पोट भरता काय ना. हेज्या वयल्यान भुरगे मागीर क्रँकी जाता, न्हिदना बीन, कळ्ळें न्ही. आनी एक तुका न्ही बेबी स्लीप म्हणून एक एप आसा प्ले स्टोरान, बेबी स्लीप म्हणून. तितून बरेंशी एक लायट म्युजीक बीन आसा. हांव रितुकाक न्ही तेंच म्युजीक लावन ताका हें करतालें, न्हीद घालतालें. तो बरो न्हिदतालो आनी म्युजीक ऑन आसतालें. इफ तें म्युजीक बंद केलें न्ही तो उठ्ठालो. सो बेबी स्लीप म्हणून एक प्ले स्टोरान न्ही एप आसा, ओके. थंय वच तूं, तें डावनलोड कर आनी बेबीच्या न्ही जें न्हिदता पळय सायडीन ते मोबायलार लावून दवर, बेबी स्लीप म्हणून. तितून बरें बरें म्युजीक आहा, ट्रेन म्युजीक, मागीर रेन, वॉटर, असलें न्ही बरें बरें म्युजीक आहा. सो हांव न्ही एकूच म्युजीक लायतालें, कळ्ळें न्ही. सो हांवें तें काडलें, तें म्हाका आसा मेळ्ळें अशें आसा, बेबी सावंड स्लीप म्हणून अशें आसतलें. आनी तितून न्ही एक बरें अशें म्युजीक आहा, तोच म्युजीक तूं लाय, कळ्ळें न्ही. ते मागीर येता ते आयकता आनी तांकां तें मातशें बरें न्हीद पडटा. खंयचें खबर आहा, सगळें आसा, ट्रेन, मागीर पळय अशें आसतलें. आनी हांगा मंकी आसा आनी बॉक्स आहा, कळ्ळें न्ही. हें म्युजीक सामकें बेस्ट. बट हें म्युजीक न्ही इशूकाक लागना, इशूक न्हिदना, रितू बरो न्हिदतालो. सो हें म्युजीक तूं हें एप तूं डावनलोड कर, बेबी स्लीप, आनी म्युजीक लावन पळय न्हिदता काय म्हणून. सो एक ट्राय करून पळय, कळ्ळें न्ही. सो आनी कितें क्वेरी बी आसल्यार म्हाका तूं कमेंट कर, कळ्ळें. सो नेक्स्ट आसा, म्हाका एक खूब फाटीं म्हाका कमेंट येतालें, तूं बेबीक फीड कितें करता, बॉटल मिल्क की ब्रेस्ट फीड. सो हेज्या बद्दल हांव उलोवंक ना. सो म्हणटा आतां उलोवया, कळ्ळें. आतां इशूक जालो 10 मंथ ओके. सो इशूकाक न्ही हांवें टील 5 मंथ पर्यंत ब्रेस्ट फीड केलें. तुमी म्हणटले 5 मंथ, एक्चुअली 6 मंथ पर्यंत करचें पडटा, सारकें तुमचें. सो इशूकाक न्ही दूद पावनालें. 5 मंथ पर्यंत ताका बरें हांवें ब्रेस्ट फीड केलें आनी खंयचेंच ताका दूद दिनालें हांव, फॉर्मुला बीन. जशें 5 मंथ जालें की ताका न्ही दूद पावत नालें. फीड करतालें हांव, फीड करून जालें तो पितालो, ताका कितलें मेळटा तें पितालो तो, मागीर व्हडलें रडटालो. अशें म्हाका कळोन येलें की ताका पोट भरनालें. पयलीं बरो पितालो, कांय अशें प्रॉब्लम नासलेलें. मागीर मागीर मिल्क सप्लाय कमी जावपा लागलें. सो हांवें डॉक्टरा कडेन इन्क्वायरी केलें. डॉक्टरान म्हाका जायते मेडिसीन बरोवन दिलें, म्हणजे ते पावडर आसता न्ही दुदान मिक्स करून पिवपाचें, ते हाडून पिलें, मेथी खालें. सो कांयच म्हाका अशें फरक पडूंक ना, कळ्ळें न्ही. दूद ताका मेळच नालें. सो मागीर डॉक्टरान म्हणपाक ताका फॉर्मुला स्टार्ट कर. सो मागीर हांवें ताका फॉर्मुला स्टार्ट केलें, सायड बाय सायड ब्रेस्ट फीड करतालें. सो कितें जालें, जेन्ना हांव ताका फॉर्मुला स्टार्ट केलें पळय, ताका तें निप्पल चेंज कळटा न्ही. सो मागीर ताका तें मागीर बॉटल फीड की जाता, निप्पल सामकें रोखडें भायर येता, ताका चड त्रास घेवचे पडना. सो मागीर तेणें न्ही ब्रेस्ट फीड करपाचें सोडलें हाणें. मागीर तूं पिनालो आनी ताका दूद पावत नालें, कळ्ळें न्ही. सो आतां ताका
6 मंथ जालो पळय तेन्नाच्यान ताका आतां पर्यंत हांव बॉटल फीड करता. सो आतां तो बॉटल फीड म्हणजे फॉर्मुला आहा पळय चड तो पिना, कित्याक आतां तो खाता न्ही, खिचडी करता हांव तुमकां खबर तुमकां दाखयलां हांवें कितें घालता तें. सो हार्डली मातसो रडटा पळय तेन्ना 20 ml 30 ml इतलेंच पिता. आनी रातचें एकदां उठ्ठा पळय तो सकाळच्या 4 एक तेन्ना मात तो एक 90 ml 100 ml तो पिता. 90 इतले पिना तो 60-70 इतलेंच पिता रातचें. मातशें तो जाग येता ताका भूक लागता न्ही. सो चड असो तो फॉर्मुला पिना तो. केन्ना चुकोन उठलो बीन जाल्यार जेयलो बरोबर ताका मातशें जाय पडटा इल्लेशें. सो 20-30 इतलेंच पिता तो. आनी चडशी तो उदक चड पिता. सो हें तुमकां हांव सांगया म्हटलें की आतां ताका फॉर्मुला येता ब्रेस्टफीड करना की ताका ब्रेस्टफीड ताणें सोडलें. सो तो घेयना आतां, कळ्ळें न्ही. सो नेक्स्ट आसा, सो नेक्स्ट कमेंट आसा आसलेलें आनी म्हाका एक कमेंट केल्लेलें की तुजो इश्वीक 9 मंथ जालो तेन्ना 9 मंथ जाला अजून तो चलना बीन. चडशे भुरगे चलता 9 मंथाक केन्ना केन्ना 8 मंथाकूच चलपाक लागता की इश्यू अजून कित्याक चलना अशें म्हाका कमेंट केल्लें. सी सगळे भुरगे सेम नासता. थोडे बेगिना चलता, बेगिना बसता, बेगिना उलयता, कळ्ळें न्ही. आतां आमचो ऋत्वीक आफ्टर 1 year चलपाक लागलो, कळ्ळें न्ही. आफ्टर देड वर्सांनी तो उलोवपाक लागलो. खूब लेट जालें इशुकाच्या ऋत्विकाचें आनी खूब लेट. आतां पळय आतां हांव इशुकाक न्ही फोर्स करूं शकना बसपाक, उठपाक, चलपाक. हांव ताका फोर्स करूं शकना. तेंचो तो टायम येता. तर थोडे डॉक्टर कितें म्हणटा, भुरगे चलना, बसना, उलयना, घेवन यो अशें म्हणटा, कळ्ळें न्ही. सो कितें तेंचें बिझनेस चलनाका हय काय न्ही डॉक्टरांचें. सो म्हाजें अशें हें आसा की एक सडन टायम आसता. ते बसता मागीर उलयता. तर इशूक पळय उलयता सॉरी बसता. आतां पयलीं झरकोन वयतालो पोटासून. तुमी पळयलात व्हिडिओ अशें पोटांतल्यान झरकोन वयतालो. आतां तो नीचे ढोपऱ्यांनी तो वयता. सो असले भुरग्यांक फस्ट टायम पळयला. भुरग्यांक पयला हांवें ढोपऱ्यांनी वयताना पळयला, पण इशुकाची फस्ट टायम अशें पळयला हांवें तो पोट झरकोन वयता. सो आतां पोट झरकोन वचना, आतां तो दिम्यांनी वयता म्हणजे हितून ढोपऱ्यांनी वयता, कळ्ळें न्ही. तो टायम आसता. सगळे भुरगे सेम नासता. थोडे भुरगे बेगिना कोप करता, थोडे भुरगे मातशे लेट करता. सो एक न्यू पेरंट्स तुमकां काय सांगूंक शकता की काय अशी पॅनीक जावपाची गरज ना, कळ्ळें न्ही. तेजो भुरगो चलता, म्हाजो भुरगो चलना, म्हाजो भुरगो बसना, म्हाजो भुरगो उलयना, ना पॅनीक जायनाका, कळ्ळें न्ही. ऑटोमॅटीक ते मागीर सगळे कोप करता, कळ्ळें न्ही. सो तिणें म्हाका कमेंट केल्लें पळय तुजी कमेंट हांव अशें म्हाका वायट दिसूंक ना, कळ्ळें न्ही. सो हांव म्हाज्या भुरग्याक कांय फोर्स करना चलपा लागून उलोवपा लागून. सो तेजो टायम येतलो पळय तो ऑटोमॅटीक सगळे कोप करतलो. सो म्हाका न्ही एक कमेंट येयल्लें एक निलोफर म्हणून बेबीचे खिचडी एक्झॅक्ट प्रोसेस तूं कशें करता तें आमकां शेअर कर म्हणून. ओके सो करता आतां हांव खिचडी हें तुमकां हांव शेअर करता, पळोवन घेयात. सो हांगासर न्ही हांवें एक 2 व्हडलो चमचो तांदूळ घेतला, भिजत दवरला, बरें वॉश करून भिजत दवरात. आयज घेतला हांवें तूर दाळ. केन्ना केन्ना मसूर दाळ घालता, केन्ना मूंग दाळ, केन्ना न्ही तिनूय वांगडा घालता म्हणजे मसूर, मूंग आनी तूर दाळ. ओके भिजत दवरपाचें. आनी जे कितें भाजी अवेलेबल आहा पळय ते घेवपाचें. कांदे टोमॅटो घालात, बरो टेस्ट येता, कळ्ळें न्ही खिचडीक. थोडोसो कांदो घाला, टोमॅटो घाला. आयज हांवें घेतला पंपकीन, ग्रीन पीस घेतला. तुमी जाल्यार कितें तें फ्लॉवर मागीर ब्रोकली जे कितें आमी वेजिटेबल घरान आसता पळय ते घेवपाचें. आनी एक लसूण न्ही ताका चॉप करून घेतला. सो आतां हें सगळें न्ही हांव कुकरान ट्रान्सफर करता. सो जेन्ना तुमी खिचडी करता न्ही लसूण स्कीप करनाकात. लसूण डेली घालात खिचडीन, कित्याक गॅस जायना भुरग्यांक. तातूंत घालपाचें जस्ट थोडेशें घालता हांव हळदीचो पिठो आनी मीठ बीन कांय घालप ना. सो आतां घालता हांव जस्ट थोडेशें जिरा पावडर घालता. सो आतां उदक न्ही जितलें हें भरता पळय तितलें आमकां उदक घालूंक जाय. चड उदक घातल्यार मागीर खिचडी पिचपिची जाता, कळ्ळें न्ही. एक 2-3 कप घाला तुमी उदक बस. सो आतां न्ही लीड घालून न्ही आमकां एक 2 सिटी काडूंक जाय. सो 2 सिटी जाले की खिचडी रेडी. मागीर बरें थंड जालें की ताका चॉपरान घालून हांव चॉप करता. हांवें इशुका लागून एक सेपरेट चॉपर ऑर्डर केला. फक्त हितून खिचडीत हांव चॉप करता. अशें फायन जावंक जाय न्ही. मागीर चॉप करून जालें की थोडेशें घी घालात, कळ्ळें न्ही. घी घालून मिक्स करून खावया. घी कंपल्सरी आं, घी घालात. इफ तूं नॉनवेज बीन घालता खिचडी तेन्ना तूं चॉप करतलें पळय तितून थोडेशें बॉयल अंडा घालपाचें. बारीक वयले वायट आसता पळय तें मातशें चॉप कर, बारीक न्ही हातीन मातशें रफली चॉप कर, हितून घाल आनी ताका मातशें चॉप करून घे. सो तुमची खिचडी रेडी, कळ्ळें न्ही. आनी ज्या दिसा हांव घी घालता पळय तेन्ना हांव एक घालना, ताती घालना, कळ्ळें न्ही. जेन्ना स्पेशल वेज खिचडी तेन्ना हांव घी घालता. तेन्ना ताती एड करता पळय तेन्ना हांव घी घालना, कळ्ळें न्ही. सो अशें हांव खिचडी करता. सो भाजी जे तुमच्या घरान अवेलेबल आहा ते तुमी भाजी घेवपाची.
म्हाका न्ही आनी एक कमेंट येयल्ले, जशें तुमकां खबर आसा की आतां गॅसीचो प्रॉब्लेम जाता. आतां एक घरान न्ही एक इंडक्शन आसुकूच जाय. सो आतां लोक सगळे इंडक्शन हाडूंक पळयता घरा कडेन, एक इंडक्शन दवरूंक पळयता. सो थोड्यांक न्ही तें यूज करूंक कळना, इंडक्शन कशें यूज करूंक जाय. आईक पयलीं कळनालें, आतां आई शिकली, आतां आई बरें टक 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 करून रांदता न्हू हे तिका कळनालें, ती भिताली, कळना न्ही तें. सो खूब इजी आसा. सो म्हाका कमेंट केलेली की तूं कशें यूज करता इंडक्शन, कळ्ळें न्ही. सो म्हटलें तुका दाखोवया. आनी आयचो हो व्हिडिओ न्ही मातसो व्हडलो जावं शकता, स्कीप करनाका, डिटेल पळयात. आनी खूब अशें आसा तुमचे क्वेश्चन्स बी ह्या व्हिडिओन सगळें जावचें ना. ओके, सो घरान आतां एक इंडक्शन आसुकूच जाय, कळ्ळें न्ही. सो आतां इंडक्शन कशें यूज करपाचें हें तुमकां दाखयता. हें पळयात, तुमकां न्ही हांवें लास्ट म्हणजे कालच्या व्हिडिओन सांगलेलें आमचो हो प्रेस्टीज म्हणून, सॉरी आमचो न्ही हो विगार्ड, कळ्ळें न्ही. खूब वर्स जालें आमी हाडून हेका, कांय तशें प्रॉब्लेम ना, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आतां न्ही हांव उदक दवरता. एक्चुली म्हाका इश्यूकाक उदक गरम करपाक जाय आसलेलें, उदक दवरता. सो आतां न्ही हांव हें ऑन करता. सो ऑन केलें की न्ही अशें येतलें, हांगासर कांयच येवचें ना, कळ्ळें न्ही. सो ऑन जालें की हांगा ऑन करात. ऑन केलें की हांगा ब्लँक येतलें, ब्लँक केलें की हांगा मेन्यू. आतां हें मॅन्युअल. इफ तुका स्लो कूक जाय जाल्यार स्लो कूक कडेन हाड. तुका कितें फ्राय करूंक जाय नुस्तें, फ्राय कडेन हाड. इडली स्टीम करूंक जाय, इडली कडेन हाडात. इफ तुमकां आतां बॉयल करूंक जाय, बॉयल कडेन हाडात. ओके, सो मिल्क करता, डोसा चपाती करता जाल्यार अशें सेटींग आसा. सो हांव हें सगळें सेटींग कांय फॉलो करना, कळ्ळें तुमकां न्ही. हांव डायरेक्ट कितें करता, मॅन्युअल कडेन व्हरता. मॅन्युअल कडेन व्हरपाचें, हें सगळें फॉलो करपाची गरज ना, कळ्ळें तुमकां न्ही. मॅन्युअल कडेन व्हरात. आनी तुमकां आतां कितलें फास्ट जाय स्पीड, टील इतलें आसा 2000. सो हें फास्ट जातलें, म्हणजे रोखडें जातलें तुमचें. पळय आयलें ऑलरेडी, खतखतो येवपाक लागलें सामकें. सो हांव न्ही स्लो दवरता, कळ्ळें न्ही. लास्ट आसा 300. सो हें स्लो जातलें, कळ्ळें तुमकां न्ही. इफ तुमकां फास्ट करपाक जाय जाल्यार फास्ट करात, अप, आनी हें डावन अशें, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो अशें हें करपाचें. आनी हांव टायम प्रिसेट बीन कांय करना, कळ्ळें न्ही. सो अशें दवरता हांव, मॅन्युअल दवरता. आनी कितलें म्हाका स्पीड जाय ते प्रमाणे हांव हें दवरता. मागीर जालें की मागीर डायरेक्ट हांगा ऑफ करपाचें. सो सिंपल आसा यूज करपाक, व्हडलेंशें कांय ना, कळ्ळें न्ही. आनी हें सगळें फॉलो करपाची गरज ना. इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी फ्राय कडेन हाडात, कळ्ळें न्ही. फ्राय कडेन हाडात. आनी कितले डिग्री तुमकां दवरूंक जाय त्या प्रमाणे तुमी दवरूं शकता. पूण हांव हें सगळें कांय फॉलो करना, हांव डायरेक्ट दवरता मॅन्युअल. आनी स्पीड कितलें जाय तुमकां अशें. सो खूब सिंपल आसा, कळ्ळें तुमकां न्ही. सगळें रोखडें जावपा लागलें. सो तुमकां कळ्ळां आसतलें, खूब इजी आसा हें यूज करपाक, रोखडें जाता. आतां गॅस ना म्हटलें की आमी इंडक्शन यूज करता. पण इंडक्शन आसा म्हणून आमी रिलॅक्स फील करप ना, कित्याक तरी बील चड वाडटा. याद धरा तुमी, इंडक्शन यूज केल्यार बील चड येता, कळ्ळें तुमकां. काय फ्री ना ह्या लायफान, सगळें पयशांचो खेळ, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो इंडक्शनान न्ही बील चड येता. सो आतां कितें करतलें, ऑप्शन ना न्ही, करचें पडटलें. ओके, सो अशें यूज करपाचें, कळ्ळें तुमकां. आतां आमचो आनी दुसरो हाडला शिवाय आतां तें आजून हांवें ऑन बीन करून पळोवंक ना, की तो बी असोच, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो इजी आहा, कळ्ळें. मॅन्युअल दाबात आनी स्पीड दवरात, प्लस मायनस कशें आहा तें, कळ्ळें न्ही. सो अशें यूज करपाचें इंडक्शन. आनी जालें की ताका बरें कॅर घेवंक जाय, बरें ताका पुसन काडूंक जाय. आनी केन्ना पुसपाचें, एकदां तुमचें काम जालें, बरें तें निवळोंक जाय, थंड जावंक जाय. गरम गरम आसतना ताका पुसनाकात. बरें थंड जालें की बरें ताका एक बरें डिटर्जंट किंवा लिक्वीड सोप घेवन न्ही ताका बरें पुसन काडूंक जाय, कळ्ळें तुमकां न्ही. कितलें वर्स जालें हेका, बरें वर्स जालें हेका. आमी स्टार्टींग ना हें डिफरंट पयलीं हाडिल्लें तें, मागीर ओवन मागीर हाडलेलें. पण काय अशें हें जावंक ना, प्रॉब्लेम जावंक ना आजून बरें. पयलीं आमी चड यूज करनाले न्ही, फक्त रेडली शी दवरताले. सो आतां आमी चड यूज करूंक लागला. सो आतां पळया कशें चलता तें, बरें आहा. ओके, आनी जेन्ना हें ऑन आसतना, जेन्ना हें चालू आसतना हांगा बीन हात लावप ना. आनी भुरगे बी आसतना न्ही मातशें कॅर घेयात, कळ्ळें न्ही. सो हांगा बीन हात लावपाक दिनाका भुरग्यांक, कळ्ळें तुमकां. सो अशें आसा. सो हें थंड बरें जालें की काडून दवरात, थंड जालें की बरें पुसन काडात. दार बंद कर. ओके, सो एक लास्ट म्हाका कमेंट, आनी तो म्हाका कमेंट सदांच येता, एक एक व्हिडिओन तो येताच. इश्विकाचो बड्डे केन्ना, ताका खबर आसा सगळ्यांक की मे म्हयनो म्हणून. मे इश्विकाचो बड्डे, मे केन्ना, मे 10. याद दवरात, मे
10 इश्विकाचो बड्डे. सो नेक्स्ट मंथ इश्वीक 1 year जातलो. हय काय न्ही, कळकूच ना पळय कितलो बेगीन व्हडलो जालो. आपय हांगा चाळणी घेवन बसला. चाळणी घेवन बसला. हांगा येयलो की न्ही गरमेन बुडटा आनी आमी चड दीस सदांच AC लावन दवरना. कितले म्हण AC लावन बसतले हय का न्ही. सो आमी चड AC बी लावन दवरना. हांगा आयलो येता आनी सामकें गरम जाता. शिव म्हणटालो हांगासर एक फॅन लायता म्हणटालो. वयर एक आसा पॉयंट आसा फॅन लायता म्हणटालो. पळोवया. ओके, सो आयचे इतले आसलेले क्वेश्चन तुमचे आनी खूब अशे आसा पण ते व्हिडिओन जावचे ना. कळ्ळें. सो आयचो व्हिडिओ कशें आसलेले कमेंट करात. आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्रायब करात. तो मेळ्ळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.